नोव्हेंबरात राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे आयोजन ना शक्य. तारखोमेटकीर आयोजनाक जाय 5 महिने. मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती. साधन सुविधा निर्माण करपाचे दिले उतर. खासगी क्षेत्रात गोयच्या 80% भुरग्यांक दियात नोकऱ्यो. परतून एक फावट येऊ येता विधेयक. काँग्रेसीन दिलो तेंको. पत्रकारांचे कोतान राज्यपालाकडल्यान मेळटलो न्हयकार. सुदीन ढवळीकर आणि दीपक पावसकरान एकमेकांक काढले सोलून. नव्या भौशीक बांधकाम मंत्र्यान आदल्या मंत्र्याचेर केलो आरोप. काणकोणच्या नव्या महामार्गाचे उक्तावण लांबयले. कला अकादमीच्या ब्लॅक बॉक्साक दितले विष्णू सूर्या वाघाचे नाव. जन्मदिसाचे निमतान आदलो आमदार, राजकारणी आणि कवींनी जागयल्यो विष्णू वाघाचे यादी. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे नोव्हेंबर महिन्यात आयोजन जावपाक शकना. भारतीय ऑलिंपिक संघटने कडल्यान आयोजनाची तारीख मेळूंक ना. तारखो मेळ्ळे उपरांत आयोजनाक 5 महिने तरी लागतले. प्रश्नोत्तरा वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगले. विल्फ्रेड डिसा आणि सुदीन ढवळीकरान विचारिल्ले प्रश्नाक खेळा मंत्री बाबू आजगांवकारा बदला मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. गोंय सरकार 36व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे आयोजन करतले. करिना जाल्यार पेनल्टी फारीक करतले. तयारी खंय पावल्या, साधन सुविधा निर्माण केल्यात काय ना आणि राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनाक कळाव कित्याक जालो हे विशीं ढवळीकरान प्रश्न विचारिल्ले. इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशनान गोवा गव्हर्मेंटाक 10 crore फायन घाल्ली आहा. वेदर दिस गोवा गव्हर्मेंट वील पे द फायन ऑर इट वील बी वेव्ड ऑफ. फायनाचे व्हडलेशें ना आमकां हें केर. फायन म्हणटा कितें फायन मागल्यार आमी फायन दितले. आमी होस्ट करपाक कितें जाय जाल्यार आमी स्पॉन्सर बी करून आमी दिवं शकतात तांकां. इतलें तें आमी सांगलें तांकां. भितर व्हडले व्हडले मनीस येवपाचे आहा त्या उद्घाटनाक. म्हणून आमी इतलेंच मागलेलें आहा. आमकां मातसो जाता तसलो मातसो म्हणजे टेंडरा पुरतो तरी आमकां टायम दी. मातसो करेक्शन करता हांव. परचेज करता कारण काही इन्स्ट्रुमेंट तांकां जे लागता पळय न्ही ते इम्पोर्ट करचे पडटा फ्रॉम द फॉरेन कंट्री ऑल्सो. ही सगळी प्रोसेस जर कंप्लीट करतले इट रिक्वायर्स 5 months. आमी तांकां ऑलरेडी कळयल्लें मे म्हयन्यान तुमी डेट दियात आनी अकॉर्डिंग टू डॅट आमकां टेंडर आनी बाकी सगळें फायनलायज करून ते म्हणटा लागल्यार प्रेशरायज करपाक की नोव्हेंबरान घेया म्हणून. इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इन नोव्हेंबर कारण आज आमी जुलय सोंपलो. ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर 3 महिने उरल्या. शेवटी आमी इंडियन ऑलिंपिक्स जर घेता आसत हांगासर गोंयच्यो टिमी रेडी जावप अत्यंत म्हाका दिसता तुमी एग्री जातले. तांकां मिनिमम प्रॅक्टीस करून आमची भुरगीं तयार जावपाक कमीत कमी 4 ते 5 महिने जाय. अजून आमी कोच ऑन बोर्ड घेवंक ना. आमी तांकां सांगलां की जानेवारी उपरांतची तारीख जर कितें आसत जाल्यार ती तुमी तारीख दिया. आमची तयारी आसा. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनाची डेडलाईन चुकयल्ल्यान गोंय सरकाराक पेनल्टी म्हणून 10 कोटी रुपये फारीक करपाक सांगिल्ले. उपरांत हातूंत तजवीज करून ही किंमत उणी करून ती 6 कोटी रुपया केल्ली. आता नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्रीय खेळा सर्त जावपाची आशिल्ली. पूण सध्याची परिस्थिती पळयल्यार आयोजनाची तारीख आनीकय फुडें वचपाक शकता. विधानसभेंतल्यान आमचो खबराकार ग्लेन कोस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. खाजगी आस्थापनांनी 80% नोकऱ्यो गोंयकारांकच दिवपाचो कायदो करतलो धरून कॅसिनो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर दिला. विरोधी पक्ष काँग्रेसीन ताच्या निर्णयाक तेंको दिवपाचें उतर दिलां. पूण ज्येष्ठ पत्रकारांक दिसता राज्यपाल आणि केंद्र सरकार तशें करपाक दिवचें ना. पळयात तांचें म्हणणें. 22 जुलयाक ट्रेनींतल्यान गोंयांत व्हडा प्रमाणांत स्थलांतरीत लोक आयल्यात. ते फाटभुंयेर 0 आवाराचेर अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन हो प्रश्न विचारलो. सोशल मिडियाचेर हो व्हिडिओ व्हायरल जाला. चर्चेत अलेक्स रेजिनाल्ड आणि चर्चिल आलेमावानय वांटो घेतलो. Fear and anxiety amongst the Goans as thousands of labor class youth ladies arrived in Goa by train number 12742 at Thivi railway station on 22nd July 2019. The act of bringing such large labor class people in Goa is something immediately to be addressed by the government in terms of their verification, their reason for coming down, their employment details, etc. Labor जाय पडटा, activities आसता, हे सगळे मान्य आसा. पण हालीच्या हाली we have been as trying to make progressive things for creating employment. Our Honorable CM will have to immediately initiate and act upon this to ensure the security of our Goikar. As it is, we are finding it difficult to keep our identity alive, Speaker sir. ट्रेन नंबर 12742 थिवीम रेल्वे स्टेशनाचेर
ते हांवें ऑलरेडी नोट करपाक लायल्या आनी ते खंय गेल्या कितें गेल्या हें व्हेरीफाय करता. बट स्पीकर सर, ह्या हावजाक कळपाक जाय म्हणून आनी एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता. काल हांवें लेबर कमिशनराक आपयल्लो आनी हांवें ताका एकूच विचारलें की गोंयांत जितक्यो कंपनी आसा तितक्या कंपनींतलो ऑलरेडी कितले जाण तांच्या कडेन एम्प्लॉय आसात एट प्रेझेंट आनी हाऊ मच आर गोवन एंड नॉन गोवन. बट तो म्हणटालो रिकॉर्ड अवेलेबल ना. अशें जे भायरसून येता ज्या गोंयकार भुरग्यांक काम मेळना, बट हेंकां जर काम मेळटा आसत जाल्यार आमी हेजेर ह्या विशयाचेर हांव सिरियसली आसा. As a Labour and Employment Minister, Speaker Sir, we have had 2 meetings with HRs of different companies of different ticket size from 50 to 500. सगळ्यांक आमी सांगले तुमचे डिटेल्स दिया, गोंयकार कितले, नॉन गोंयकार कितले, आधार बेस दियात. And Labour Department along with JL has started this initiative also. 30% of the data is already collected, Speaker Sir. तांकां स्मार्ट कार्ड दिवपाक, ते स्मार्ट कार्डूय दिवपाचे येवजणेन we have already moved this ahead. I think you should continue this idea. Chief Minister हे केला वाचला, नोटूय केला ते ऑलरेडी. Yeah, in case we can take up a law where it will be compulsory for Goans, 80% Goans in companies, at least we can take up because all of us will support it. And then it will become a law. Let the court strike down. Let us do our job. Constitution, sorry, Constitution. State is first. State is first. The state interest first. We are no doubt Indians first, but state interest is there. As you know, 80% लोक बायलो. काजिनोत 80% लोक बायलो कामाक. आमचे लोक सगळो खर्चेदा काजिनो काम करपाक, पण आमगेल्यान चान्स ना. पूण काजिनो रेव्हेन्यू लागून हाटाय म्हणे आमची गोंयकारांक जॉबूय दिया थिंगा. ह्या विशयाचेर गोवा 365 तरुण भारताचो निवासी संपादक सागर जावडेकरा बरोबर चर्चा दवरिल्ली. अशे तरेचे बिल लुइजीन फालेरोच्या तेंपार पास जाल्लें हें ताणें नदरेक हाडून दिलें. त्या वेळार राज्यपालान तें असंविधानीक म्हणत न्हयकारिल्लें. Where there is a empty space, somebody will come and fill it up. Correct. ह्याचे कारण कितें, आमचे गोंयकार भुरगे काम करपाक तयार ना. आतां हे कामगार जे आसा पळय, हे जे काम करतले ते आमचे गोंयकार करूं शकना. फक्त आमची भिती कितें आसा की येदो व्हडलो लोड हे डेली जर येवपाक लागले की आमचे गोंय पयलीं आसा ल्हान, आमी इतलो हो भार सहन करूं शकता काय ना. बेसिकली प्रत्येक जण काम मेळटा थंय वता. आमी गोंयकार काम मेळटा थंय जग बरोबर वचनात वतात. सो आमच्या गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, आमच्या गोंयकारांक रोजगार मेळटलो, स्वयंरोजगार मेळटलो, अशी तरेच्यो गजाली आमी तयार करपाक जाय. खरें. आमी आतां म्हणटा इंडस्ट्री घालतले आनी एम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न सुटलो. अरे तुजी इंडस्ट्री भितर प्रत्येक इंडस्ट्रीक भायलेच लोक येवचे पडटा, कित्याक गोंयकार करना. याद आहा की लुजीन फालेरोन 80% गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय म्हणून गव्हर्नरान रिजेक्ट केलें. बिकॉज इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल. सारकें. करेक्ट. काल आंध्र प्रदेशांत तेच जालें. आंध्र विधानसभेन 75% कंपल्सरी केलें. पूण जरी कंपल्सरी तेंच्यांनी केलें तरी गव्हर्नरान सायन मारपाक जाय न्ही. होम मिनिस्ट्री जी केंद्रांत बसलेली आसा, दे विल नॉट अलाव. गोवा 365 ब्युरो पणजी. कांय म्हयन्या पयलीं एका पक्षात सहकारी म्हणून वावुरपी आदलो आनी सध्याच्या भौशीक बांदकाम मंत्र्या मदीं विधानसभेत मंगळारा पेटलें. सुदीन ढवळीकर आनी दीपक पावसकारान एकामेकांक सोलून काडले. शिकेरी हळडोणा नव्या पुलाचो पडून आशिल्लो प्रस्ताव म्हळ्यार आदल्या मंत्र्यान केल्लो घोटाळो भौशीक बांदकाम मंत्र्यान आरोप केला. पुलाचो प्रस्ताव आडोवन दवरिल्ल्यान पावसकारान आदल्या मंत्र्याक जबाबदार धरलो. पूण ढवळीकरान पावसकाराचे आरोप भायर आयले. फायल तयार आशिल्ली पूण ते मुख्यमंत्र्याचे मान्यताये खातीर राविल्ले. ढवळीकरान जाप दिली. मुख्यमंत्र्यान हातूंत हस्तक्षेप करपाचो यत्न केलो पूण पावसकार परतून उबो रावलो आनी म्हळें पुलाच्या कामाक उपरांत कोणें कळाव केलो ते ढवळीकरान सभाघरांत सांगचें. पळयात तांचे मदली गरमागरम भासाभास. माननीय PWD मिनिस्टरान म्हटलें की फाटले मिनिस्टरान घोळ केला. एक तर ते शब्द काडून उडोवचे, नाजाल्यार ताणें ते फायल हाडून हांगा टेबल करची. म्हणजे कितें कोणी केलां तें सगळ्यांक कळटलें. ती फायल टेबल करा हांगा आनी मोकळे जाया. हावजांत टेबल करा फायल, म्हणजे कोणी कितें ताचेर बरयलां. कित्याक पेमेंटाच्या लेवलार PWD मिनिस्टर येना, मुख्यमंत्री ताचेर सायन वता, मुख्यमंत्री ताचेर सायन मारता. ह्या प्रमोशनाचेर सायन मुख्यमंत्री मारता. हे एसिस्टंट इंजिनियर आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर प्रमोशन ते PWD मिनिस्टरा लेवलार येना, ते चीफ मिनिस्टर लेवलार येता. New proposal of the reconstruction of the said footbridge is under process. Alternative Poira Khorjue bridge is available for the public use instead of the said footbridge. The additional distance involved due to use of this bridge is approximately
5 किलोमिटर्स सर गरज आसा हे खबर आहा आमकां, बट आतांच्या घडीक जो क्लोज केला आत्तां ताका आमी कांयच करूंक शकना. बट नवीन ब्रिज जो आसा आयदर आमी डिसायड करता GSIDC किंवा PWD कोणाच्या मार्फत तरी नवीन ब्रिज घेता, बट त्या डिस्टन्साचेर 2.5 किलोमिटराचेर दुसरो ब्रिज आसा. थोडे दीस लोकांक त्रास जाताले तो वापरचो पडटलो. स्पीकर सर, आदल्या मिनिस्टरान हो सगळो घोळ केल्लो आसलो म्हणून हें कन्फ्युजन जाल्लें आसा. डिटेल जें आसा तें हांव डिमांडाक मांडटा. काणकोणच्या माशे पुलाच्या जोड रस्त्याची संरक्षण वणत कोसळिल्ली. हाचेर थळावो आमदार इजिदोर फर्नांडिसान कॉलिंग अटेन्शन मोशन फुडें केल्लें. पळोवणी करून सुरक्षेची जतनाय घेतल्या शिवाय 4 रस्ते ते माशे मेरेनच्या रस्त्यार आशिल्ल्या माशे, गालजीबाग आनी तळपण पुलाचें उक्तावण जावचें ना. मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिलें. The entire project on the completion will be inspected and audited by the team of the consultant as mentioned above. Before the said project is taken over, the inauguration and open for the traffic, it is also informed that as per the EPC contract, the contractor has 4 years the defect liability period in which has to rectify any defect appearance and rising the free of cost as he is along the team of the consultant were exclusively and entirely responsible for the safety. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान जें काम केलां स्पीकर सर इज नॉट अप टू द स्टँडर्ड की तूं आतां 8-9 तारखेर तें इनॉग्रेशन करपा आहलो. प्लीज डू नॉट हें करनाका इनॉग्रेशन, कित्याक लोक बेजार आसा, कित्याक लोकांक आतां भिरांत लागल्या. कित्याक लोक कितें म्हणटा आमकां अंडरटेकींग जाय तिका 2 स्पॅन करूच म्हूण, कित्याक ती माती घातलेली ती काड आनी त्या स्पॅनाचेर तुमी तो ब्रिज बांदा, नाजाल्यार खूब प्रॉब्लेम जातले. केन्ना इनॉग्रेशन डिझायन डायरेक्टर प्रूफ का तुवें आतां दिला थिंगा, सेफ्टी कन्सल्टंट, IIT सर्टिफिकेट, अथॉरिटी इंजिनियर्स हेंचे सगल्यो अंडरटेकींग हो सर्टिफिकेट घेया बाबा, फूल प्रूफ बाबा ही सेफ्टी आहा म्हूण, आनी मागीर इनॉग्रेशन करा. सचिवालयातल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लॅन कॉस्टा आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. विधानसभेत मंगळारा मागण्या वेळार उदक, रस्ते, हुंवार आणि हेर प्रश्नांचेर चर्चा जाली. रस्त्यांची जाल्ली अवती काय वाठारांतलो उदकाचो प्रश्न आनी चड पावस पडलो जाल्यार निर्माण जावपी हुंवार आयिल्ले वरी स्थिती वेल्यान आमदारांनी टिका केली. पळयात पुराय बातमी. सार्वजनिक बांदकाम खात्याची कामां, हस्तकला, वस्त्रोद्योग आणि राजपत्र ह्या विशयांचेर बुधवारा चर्चा जावन मागण्यो जाल्यो. पळयात. हॉट मिक्साचेर उदक उलयता आसतना थोड्यांनी सांगलें की कॉन्ट्रॅक्टर कामां घेतात पूण काम करपाच्या टायमार आपल्याक पयशे पडूना म्हणटात PWDंतल्यान. सो तें सारकें इम्पॉर्टंट. म्हणजे पयलीं गोंयांत एक ट्रेडिशन आशिल्लें, चवथ लागीं आयली, चवथी कडेन एक PWD सर्टन पोजिशन प्रोविजन करताले फंड्स दिवपा खातीर. चवथी कडेन कॉन्ट्रॅक्टरांक सगळ्यांक पयशे दिताले. PWDची जर जबाबदारी आसा स्पीड ब्रेकर घालपाची जाल्यार बोर्ड लावपाचें सुद्दां तुमी सारकें सिस्टमॅटिकली हातांत घेवपा जाय. तुमी कोणा कडल्यान जाय जाल्यार स्पॉन्सर करून घेया. आतां बँको खूब आसा, ते स्पॉन्सर सुद्दां करतात. मडगांव आमी म्युन्सिपालिटी कडल्यान सांगून तेन्ना थोडे बोर्ड घेतिले स्पॉन्सर करून कोणा कडल्यान, तांणी दिता स्पॉन्सर करून. तशें तुमी ते बोर्ड सगळे रस्त्याचेर रावचे, जाका लागून लोकांक कळपाक बरें की बाबा हांगा आपल्याची स्पीड लिमीट आहा 60चे वयर वचपाक जायना, कारण हांगा आसा 40चे वयर वचपाक जायना. हे बोर्ड नासतना तुमी तांकां फोटो काडटा आनी कोण तरी धाडटा आनी मागीर ताका चालन येता घरा कडेन. हें तुवें मातशें ताबडतोब करचें. फाल्यां रातचें आमी जेन्ना मडगांव वतले तेन्ना किमान त्या रस्त्याचेर कितें तरी सारकें कर. म्हणजे ते थंय पळय तो ब्रिज आहा ते खरेंच प्रॉब्लेम सिरियस आहा. जाल्यार तूं सुद्दां मुद्दम पासय मारल्यार तुजें लक्षांत येतलें. थंय येता वता तो मोटरवालो अक्षरशः कितें उलयता तें आमच्यांनी आयकपा. आमकां दिसलें जाल्यार तो आमकांय सांगता, दोळे फुट्टा काय म्हणटा तुमचे, अशें सुद्दां उलयता. म्हणजे ही परिस्थिती त्या रोडाचेर आसा. There have been, for last 1.5 years, we had started facing water problems. 8 hours, 6 hours, and शेकीमेन शेवटी उदकूच ना. म्हजे ऑफिसान खूब पडयली ती सगळी बायल मनशां, and believe me, they've been tears. And every time I call up my AE, although they are quite capable, in fact quite responsible also, but somehow they could not get get the things sorted out. So Fadla Sumanan, I was here in the house, assembly studied. I got a call, I really lost it, called the AE, JE, everybody, the people got together. The media also came there, and I understood the whole thing, and I gave a deadline. I said, if you don't get this sorted out in 48 hours or 72 hours, then don't blame me, because the ladies are suffering, and what they might do, then I'm responsible now. And I'll bring it in the assembly. Believe me, the job was done. Today I got a call when I was sitting here. Sir, thank you very much. Amko udik meole. So where there's a will, there's a way. आमचे engineer बी सगळे हुशार.
पूण समहाव दे हॅव टेकन स्टँड ऑफ सुसेगाद काम करपाचें आमचे गोंयकारांचें सुसेगाद म्हणटा पूण वेन इट कम्स टू वॉटर आमकां त्रास जालो उपकारता आमदारांक पूण लोकांक त्रास जावंक फावना हें सदांच म्हजें म्हणप आसा. Now, for example, in Agasai, for example, in तुगेले Agasai शेतांतल्यान तो रस्तो केलो बायपास केलो तिजे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स मारले इतले पोल तेणें मोडले आनी सकयल उडयले 4 वर्सां नाही त्या पोलांक. पब्लीक मनी इज बीन वेस्टेड वर्थ crores of rupees. आमी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक रोड करपाक रडटाय हिंग पयशां भिदवास सारको हिदवास. Why? Who is accountable for it? This is the result what we are talking of cut and paste by this so-called famed and acclaimed and tugele master designers म्हणटा ते. इतले पयशे आमी फारीक कोत्ताय इतले पयशे फारीक कोत्ताय for what? To face this? Will you call for an inquiry of all the signboards that have been put for the last 5 years? Will you go into detail? All boards गोंया कितू बोर्ड कोत्ताय एकलो गोंय आमगे चीफ मिनिस्टर म्हणटा तें कितें नॉय गोंयकारपण म्हण हें नॉय गोंयकारपण विल यू पुट इट इन प्रॅक्टीस. द अमाउंट ऑफ वॉटर दॅट इज वेस्टेड आय टेल यू दॅट मनी वी कुड हॅव गिवन लिटल मोर एक्स्ट्रा एंड गिवन फ्री टू द पीपल ऑफ गोवा टू अ सर्टन लिमिट. वी कुड हॅव गिवन सर्टन नंबर ऑफ युनिट्स फॉर पीपल एंड गिवन देम फ्री. से वॉट एवर इट इज तेंगे कॅल्क्युलेशन म्हणटा म्हाका खबर ना एक घराक कितले लागता ते मिनिमम कितले घरां फ्री उदक मेळटा आसलें हें उदक वेस्ट जाता तेजेर. हें PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट फकत पायपां रिपेर करताय नवी पायप घालपाक तांकां टायम ना. अशी परिस्थिती जाला आहा. जायकाचे इतले पयशे मोडले आमी लोन घेतलो जॅपनीजां कडेन आनी आमी जॅपनीज काय कोण ते चर्चिला खबर आहा आनी मागीर दुसरे आमगे हेका खबर कोणाकू तवलीकाराकूय खबर आहा. बट उदकाचें सिस्टम आजून तेंका इम्प्रूव जायना. बट इम्प्रूव जायना म्हूण आमी हें सॉल्व जायना. मुखार उदका आनी शॉर्टेज जातली. वॉट स्टेप्स वी आर गोइंग टू टेक टू सी दॅट आवर reservoirs आर filled even more than what it. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 108 रुग्णवाहिकेच्या वैजकी कर्मचाऱ्यांनी वण्टीवेल्यान उडी मारून पॅरालिटीक एटॅक आयिल्ल्या एका 75 वर्साचे जाणटेल्याक वाट आयलो. पॅरालिटीक एटॅक आयिल्ल्या मनशाच्या घरा मेरेन रुग्णवाहिका व्हरपाक मेळ्ळी ना देखून नाइलाजान वण्टीवेल्यान उडी मारून ताका रुग्णवाहिकेत घालचो पडलो. पळयात. एका जाणटेल्याक पॅरालिटीक एटॅक आयिल्लो. 108 रुग्णवाहिका फोन करून आपयली. रुग्णवाहिका आयलेय बी पूण त्या मनशाच्या घरा मेरेन रुग्णवाहिका व्हरपाक मेळ्ळी ना. उपरांत रुग्णवाहिकेचे वैजकीय कर्मचारी कांय विद्यार्थी आनी पुलिसांनी मेळून त्या मनशाक घरांतल्यान भायर काडून रुग्णवाहिकेत घालो. त्या मनशाक मडगांवच्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत भरती केला. शेतां उदक आहा आनी वयल्यान हे वतान घरा ते वचपाक दिना आसले एम्बुलन्स वचपाक वाटना आनी चलोन वचपाक वाटना आनी मदें दुरी व्हडली मागीर कितें कितें एडजस्टमेंट करून हाडले. रोड कोण दिवपाक जाय सरकारान कित्याक आमी पयलीं वयतालीं थिंगा आनी कितू वर्स जालें आमगे घर आहा थिंगा तें मोटें हे भाशेन बंद करप म्हळ्यार सारकें न्हू. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. कला अकादमीच्या कृष्ण कक्षाक म्हणल्यार ब्लॅक बॉक्साक विष्णू सुर्या वाघ नांव दिवपाचें सरकारान घोशीत केलां. 8 तासां आशिल्ल्या विष्णू वाघाची याद सासणा खातीर उरची ह्या हेतान ब्लॅक बॉक्साक हें नांव दितात. तशेंच वर्सयभर विष्णूच्या नांवान कार्यावळी जातल्यो अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. नाटककार लेखक आनी आदलो आमदार आशिल्ल्या कवी विष्णू वाघाक ताचे जल्मतिथी निमतान आर्गां ओंपपा खातीर विष्णुमय जग ही कार्यावळ कला अकादमीन घडोवन हाडली. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी फामाद कवी डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे हजर आशिल्ले. युवा पिळगेन ताचे कडल्यान उर्बा घेवपाची गरज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायली. ताचे कडल्यान बरेच गुण घेयसारके आशिल्ले. सदोदीत युवक म्हाका दिसता ताणें केल्ली साहित्य निर्मिती जी आसा ह्या साहित्य निर्मिती वाचन करप आनी त्या पद्दतीत फुडें वचपाचें साहित्य निर्मितीच्या क्षेत्रात फुडें वचपाची हाची गरज आसा. पण गोव्यातलं विष्णू म्हणजे रसायन काय आहे हे येणाऱ्या पिढीसाठी ज्यावेळी ह्या
कला अकादमी में हे तरुण वर्ग येणार आणि त्यांच्यासाठी हे विष्णू सातत्यानं त्यांच्या हृदयात घर करून राहणार आणि त्यासाठी आज गोवा सरकारनं ठरवलेलं आहे की आमचा कला अकादमीचा जो कृष्ण कक्ष जो आहे तो कृष्ण कक्ष आजपासून स्वर्गीय विष्णू सूर्या वाघ या नावाने ओळखला जाणार. त्या उपरांत काव्यानुभव, भावरंगी विष्णू, माझ्या मातीचे गायन आणि वाघनाट्य असे भोवढंगी कलाविष्कार जाले. दिगंबर कामत आणि डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे हांणी विष्णूच्यो कांय यादी जागयल्यो. पळयात. मुख्यमंत्री असताना आम्ही प्रतिभाताई पाटील राष्ट्रपती आयिल्ले तिचे आम्ही जाहीर नागरी सत्कार केल्लो. हांवें विष्णूक विनंती केली की सगळें सूत्रसंचालन तुवें करचें अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें ती जबाबदारी स्विकारली. प्रतिभाताई पाटीलाचो जेन्ना उलोवपाचो टर्न आयलो ताचे पयलीं ताणें एक ऑन द स्पॉट थंय प्रतिभाताई पाटीलाचेर कविता म्हणून दाखयली. ती कविता आयकून प्रतिभाताई इतली इमोशनल जाली की तिणें ताका आपयलो. आपल्या पर्सी भितर कितें एक वस्त आशिल्ली ती वस्त काडल्यान ती विष्णू वाघाच्या हातांत दिली. असो हो विष्णू. मला सुरेश भटांचा एक शेर आठवतो की त्याच्यामध्ये भटांनी स्वतःचं वर्णन केलंय पण ते विष्णूचं सुद्धा आहे असं मला वाटतं. विष्णू सारख्या माणसांचं आहे की रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा, रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा, गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा. आणि पुढंच भटांचा जो शेर आहे तो जास्त मला महत्त्वाचा वाटतो याच्यामध्ये अशा माणसांसाठी की माणसांच्या मध्यरात्री हिंडणारा सूर्य मी. किती सुंदर लिहिले पहा त्याने की माणसांच्या मध्यरात्री हिंडणारा सूर्य मी, माझ्यासाठी न माझा पेटण्याचा सोहळा. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि श्याम चारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पिळगांव दिवचलचो ज्येष्ठ भजनी कलाकार आणि संगीतकार पंडित वामनराव पिळगांवकाराक ताचो शिष्य परिवार आणि बरे मागप्यांनी बुधवारा सांगोळ्ळ्या सांगीतीक श्रद्धांजली दिली. गुरुपुनवेच्या निमतान घडोवन हाडिल्ले हे कार्यावळींत गोंयचे ज्येष्ठ संगीतकार पंडित जयवंत मांद्रेकाराचो फामाद गायक मोहनदास पोळे हस्तुकी भोवमान केलो. पंडित जयवंत मांद्रेकारान दिवली पेटोवन वामनराव पिळगांवकाराक आर्गां ओंपली. त्या उपरांत संगीताची कार्यावळ जाली. गोवा 365 ब्युरो. फोंडेचे रस्ते सामके पेड्ड्यार जाल्यात. ह्या रस्त्या वयल्यान सद्दां यो वच करपी म्हणटात रस्त्या वयल्यान वतना कामाचे सुवातेर पावतलो की ना हें कळपाक मार्ग ना. रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुल्यांतल्यान मार्ग काडटना गाडयो चलोवप्यांक नाका पुरो जाता. सिवेज पायपलायन घालतना फोंडेचे रस्ते खणिल्ले पूण सिवेज लायन घालपाचें काम पुराय जाल्या उपरांत रस्त्याची सारकी दुरुस्ती करूंक ना. तातूंत भर म्हणून पावसाच्या उदकान रस्तो व्हांवन गेलो. ताका लागून रस्त्या वयल्यान येवच करप्यांक गाडी काडटना कसरत करची पडटा. आमच्या फोंड्याच्या वाठारांत तुमी पळयता आसतले खड्डे दिसता आसतले तुमकां की अशे खड्डे पडलेले आसा की गाडी चलोवपाची परिस्थिती ना. आनी असो कोणी दुयेंत आसलो कोणी जर मनीस गेलो जाल्यार तो हॉस्पिटला पर्यंत पावतलो काय ना ही परिस्थिती ना. सायकल चलोवपा सारकी परिस्थिती ना कारण हांवें सेवेज सुद्दां हें केल्लें आसा सेवेजान तेजें अशें उदक भितर भरोन सगळें भायर सरता की तितून कोणी पडलो जाल्यार जितो उरतलो काय मरतलो हेंवूय खबर ना लोकांक. आनी लोक आपले तशेंच गाडी चलयता आनी हे आमच्या गव्हर्मेंटाक काय तेजेर लक्ष ना. तेन्ना हे गव्हर्मेंटान आमचे हेजेर लक्ष घालचें आनी कितें तरी करचें. अशें दूख भोगता कितें
पावस येतकीच आनी पावसा पयलीं सुद्दां हे फोंड्याक हे पळय हे आल्मेदा इस्कॉला कडेन हे बुराक पडलो आहा रस्त्यार आनी पावस येतकीच हे पावसाक कितके बुराक डीप आसा म्हूण कांय कळना आल्मेदा कडेन इस्कॉला कडेन आख्खे फोंड्याक तेंच चल्लें आहा सेवरेजाचे सगळे पायपलायन केल्ले आहा आनी पायपलायन ते बेश्टे हे बेश्टे सादे बुराक आसा पूण ते बुराक गाडी वचोन टायर वचोन गाडयेचे टायर वचोन ते डीप गेल्ले वयता आनी पावस पडटकीच ते पावस कितको डीप आसा हें कांय कळना आनी तें उदक भरलेलें आसतना जे लोक वयता ते गाडये टायर भितर वयतना तेंचे जे कोणा हे टॅकाचे आहा कोणाक बॅक प्रॉब्लेम आसा तांकां तो प्रॉब्लेम जावपाक शकता. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.